लुका प्रमाणे स्वार्थ अध्याय 13. जीने बदलिया आणि बाछावो साया. त्याच वेळार थंय हजार असलेल्या पैकीच्याने थोड्या गालिलेया घरांची खबर सांगले. तांचे बलिदाना भेटवून असताना पिलातान तांकां जीविशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर थी. तांकां जाप देवन तो म्हणा लागलो, त्या गालिलेया घरांक तसले भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सोमेस्त गालिलेया घरां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोन तुमची जिणे बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीस नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलोन पडोन 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरा सोमेस्तां प्रास तें कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोन तुमची जिणे बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीस नास जातल्यात. फळ दिनातलो अंजुराचो रूख. उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकही मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आफोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां थावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर्न घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हणलें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें, नातर तो कातर्न घाल. देवसारान बागायिल्ली स्त्री. एक साबाता दिसा जेजू एक सिनेगोगांत शिकवण दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां थावन देवसारा निमती कश्टाताली. सगळीच ती भागवाली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशेन तिका आपयली आनी म्हणलें, आगे, तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबाता दिसा जेजून खून केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबाता दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोमयान म्हणलें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबाताच्या दिसा गोठ्यांत बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक व्हरिनावे? तर
18 वर्सां थावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे अब्राहमाचे धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबाताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोषभरीत जालो. सासवाच्या बियाचे वपार. उपरांत तो म्हणालो, देवाचे राज्य खंयच्या सारखे म्हूण हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव ते सरी करूं? ते एक मनशान आपल्या बाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हूण येत. तो कण वाडलो आनी व्हड एक झाड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांदयांनी आपले गोंठेर बांदले. खमीराची वपार. परत्यान जेसू म्हणालो, देवाचे राज्य कसले वस्तूक हांव सरी करूं? ते एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हूण येत. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. आशीर धारवटो. जेजू शारां आनी हळ्ळ्यांनी शिकयत जेरुसालेमाची वाट धरून गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोमया, बाचाव जाताली ती थोडीच मू? जेजू तांकां सांगी लागलो, आशीर धारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी घरचो धनी उठून दाराक कील घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमया, आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयचीं तें हांव नेना. तेदवां तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्यान चला तुमी सोमेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी धांत किर्लतल्यात. चारांय कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणीं आसात ती पयलीं जातलीं आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं. जेजू जेरुसालेमा पासत रडता. तेच घडये थोड्या फारिसेवांनी जेजू सरशी येवन म्हणलें, हांगासर तूं भायर सरून वच, कित्याक हेरोद तुका जिवीशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वचा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय, आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां
आनी पिडाशिडा घून करता. पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी पोरवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावसाय. कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मोरोंक जायना. ये जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, प्रवाद्यांक तूं जिवेशे मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो. पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचें नांवी येता तो सदैव. म्हूण तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवचे नात. आमेन.